जनसंख्या वाडटा त्या प्रमाण दर वर्सा कॅन्सराच्यो केशी सुमार 5% वाडटात. ज्यो केशी अजून डिटेक्ट जाल्ले ना ताका कोविड जबाबदार म्हूण दोतोर शेखर साळकर उलयलो. कोविडा वेळार कितें जालें, कोविडा वेळार कोण हॉस्पिटलाक येवंक भिताले. सो जे लोक तेन्ना एखादी स्टेज 1, 2 नाशिल्ले ते आतां मागीर बाय द टायम तो कोविड वतकच येवंक लागले हॉस्पिटलान, तांची स्टेज वाडली. सो हाज्या खातीर डेथ रेट्स वाडूंक शकता. म्हणजे आतां आनी एक वर्स 2 वर्सांनी मरण वाडूंक शकता लोकांचे, कित्याक ते लेट पावले म्हणून. पण कॅन्सर कोविड जातकच वाडलो इज नॉट एक्सेप्टेबल. ॲटलिस्ट आमचे कडेन तसो ऑफिशियली डेटा कांय ना. गोंयचो जर डेटा धरत आमचो जाल्यार गोंयांत आमी वर्साक अरावंड 1500 ते 1600 नवे कॅन्सर पळयतात. पूण इट इज एक्चुअली अरावंड 100 to 104 पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. आमचो गोंयचोय तितकोच हा डेटा. योगा बाय इटसेल्फ आनी कांयच ट्रिटमेंट घेनासतना फक्त योगा करून कोण बरो जाला न्ही हें तांणी प्रेझेंटेशन करचें पडटलें की बाबा अमके पेशंट आमी स्टडी केले आनी बाकीचो आनी कांयच ट्रिटमेंट घेवंक ना, फक्त योगा केले आनी ते बरे जाले. आनी हेवटेन दुसरे बाबा हे ट्रिटमेंट घेवन तांचे कितें जालें अशी स्टडी करप गरजेची आसा. आनी ती पब्लीश जावंक जाय, ती रिव्यू जावंक जाय, ती क्रिटिकली रिव्यू जावंक जाय. देन ओन्ली पीपल वील बिलीव दॅट वॉट यू से. बट ओन्ली बाय डुईंग योगा अँड नो अदर ट्रिटमेंट करून तूं कॅन्सर बरो करूं शकता. This has to be proved beyond doubt. ताका एविडन्स सारखे पॉवरफुल आसचे पडटले. देन ओन्ली यू कॅन मेक अ स्टेटमेंट लायक दॅट. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.